भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार, पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3च्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार म्हापशेच्या ग्रीन पार्क हॉटेलान। खूबशे कलाकार असे असतात जे आमकां ऑन स्क्रीन दिसता, पण खूबशे कलाकार असे आसा जे ऑफ स्क्रीन असता पण तांचे कॉन्ट्रिब्युशन तितलेच मोलादीक आसा। आमच्या आजच्या भागातले गेस्ट असेच एक कलाकार, नामनेचे म्युझिक डायरेक्टर। तांची फुडी सायड जाणून घेऊया आणि तांची इन्स्पायरिंग स्टोरी आमी तुमच्या पर्यंत हाडटात। आमचे आजचे गेस्ट कोण ते हे जाणून घेवपाची उत्सुकता लागला न्ही, पळयात कोण ते। एका परस चड टॅलंट आशिल्ल्यांक मल्टी टॅलंटेड म्हणूं येता, मात एका परस मायज वाद्यां वाजयतल्यांक कितें म्हणटले? मायज म्हळ्यार कितली? ढोल, तासो, शामेळ, गिटार, घुमट, पकवाज, पियानो, ड्रम, एकूण 45 वाद्यां। ताका आमी सिंधुराज कामत म्हणटा। इतल्या मोठ्या कलेचो धनी, म्युझिक प्रोड्युसर, कंपोजर आनी एरेंजर सिंधुराज कामत जावन आसा आमच्या स्वाद आस्वादाचो गेस्ट। एकचाराचें नमन हो ताचो फामाद म्युझिक व्हिडिओ। ताणें म्युझिक अरेंज केल्ली फिल्मां म्हळ्यार डिकॉस्टा हाऊस आनी निमण्या दिसा। जाणून घेवया ताची फुडी सायड। येवकार दिवया आनी आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक, नामनेचे म्युझिक डायरेक्टर सिंधुराज कामत हांकां। हॅलो, कशें आसा? गुड. आज तुका आमी वेगळ्या रोलान पळयतली, एक म्युझिक डायरेक्टर म्हणून सगळे जाण तुका वळखता, पण आज एक वेगळी सायड तुजी इन्स्पायरिंग स्टोरी प्लस तुजी फुडी सायड आमी आज आमचे सगळे पळोवपा पर्यंत पावपाचें आसा। सगळ्यांक पयलीं म्हाका तुका विचारन दिसता की म्युझिक डायरेक्टर ह्या म्हणजे म्युझिकच्या क्षेत्रांत तूं कसो पावलो? ल्हानपणांतल्यान म्हणजे म्हाका म्युझिकाची आवड आशिल्ली। हांव पंडीत प्रभाकर च्यारी कडेन तबले शिकलो। थंयच्यान एक इन्स्ट्रुमेंट हांव म्हणजे एक्सप्लोर करत गेलो आनी थंयच्यान म्हणजे आज हांव ऑलमोस्ट 45+ रिदम इन्स्ट्रुमेंट्स वाजयता। आनी म्हजो स्वताचो स्टुडिओ आसा पर्वरीत, MM स्टुडिओ म्हणून। सो ऑलमोस्ट स्टुडिओक 12 वर्सां जालीं। सो थंयच्यान जर्नी स्टार्ट जाली। एट द एज ऑफ 3 म्हजी जर्नी स्टार्ट जाली। एट द एज ऑफ 3 तेन्ना कशी सुरवात जाली? देवळान म्हणजे संस्कार जाता म्हणटा पळय देवळान, म्हणजे थंयच्यान देवळांतल्यान म्हजी स्टार्ट जाली। मागीर तबले म्हाका आवडपाक लागले, मागीर वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स। आज म्हाका लोक वळखता बिकॉज ऑफ ढोल ताशे। गोंयचे आमचे रोमट आसा न्ही, सो ताशा खातीर म्हाका आज वळखता, म्हणजे म्हजें नांव आसा तें ढोल ताश्यां खातीर अशें। ओके, पण बॅकग्राऊंड आसा असो म्युझिकचो? एक्चुली ना, बॅकग्राऊंड असो आमच्या फॅमिलीन असो कोण नासलो। म्हजो डॅडीचो काका ऑर समथींग वायलीन वाजयतालो, म्हणजे पोर्तुगीज टायमार बी तसो हांवें आयकल्लें। फॅमिलीन आशिल्ली? हय, आशिल्लें। तूं कितलो फुडी? कळटा नासतलें सायज वयलें। सो एक्चुली म्हणजे खंय वता थंय टेस्ट करपाची म्हाका एक हें आसा। म्हणजे मुंबय, पुणा ट्रॅवल करता, हैदराबाद। सो हैदराबाद गेलो की थंयची बिरयाणी, सावथाक गेलो की थंयची डोसा बिसा आवडटा? हय, आवडटा। पण किचनान केन्ना वता? हय, वता कित्याक एकदां मम्मा नासता, घरान कोण नासता तेन्ना म्हाकाच करचें पडटा। सो हय। आनी पयलीं आउट ऑफ गोवा आसतना म्हाका म्हणजे भायर आसतालो तेन्ना म्हाकाच करचें पडटालें रुमान। सो हांव शिकिल्लो तें युट्यूबार पळोवन जावं अशें मम्माक विचारून आनी कोणाक विचारून अशें एक डीश शिकिल्लो। पण ल्हानपणासून चिंतिल्लें की करियर आपल्याक म्युझिकानूच करपाक हय, ठरयल्लें? ठरयल्लें। पण दुसरी ऑप्शन कितें आशिल्ली इफ नॉट अ म्युझिक डायरेक्टर? म्युझिक डिरेक्टर जायना जाल्यार एक तर क्रिकेटीन एक्चुली। क्रिकेट खेळटालो हांव, म्हणजे खेळ्ळा हांव, सीझन बी खेळ्ळा हांव। सो एक तर क्रिकेट ना जाल्यार म्युझिक, दोना भितरलें एक म्हणजे ठाम हें आशिल्लो म्हजो पयलीं पासून। वेगवेगळ्या कडेन तूं भोंवता, वेगवेगळ्या जाग्यांचेर, आनी तुवें सांगलें की तुका पर्टिक्युलर एक कुझीन आवडटा, पण सगळ्यांत फेवरेट कुझीन खंयचो तुजो? गोंयचोच। गोंयचो? म्हणजे आमी प्रत्येक जेन्ना आमचे कलाकार येतात, आमचे गोंयचे स्पेशली आमी विचारतात आनी सगळ्यांचो गोंयचो कुझीन आसता। तातूंत कितें चड आवडटा? सगळेंच आवडटा, काफ्रियाल ते सगळें। म्हणजे मोर ऑफ चिकन की मोर ऑफ फिश? फिश मे बी मोस्टली, म्हणजे चडशें हांव फिश खाता, चिकन अवॉयड करता हांव खावपाक। सो मोस्टली फिश। आनी गोंयान फेवरेट जॉयंट्स खंयचे वचपाक आवडटा? सारकें फेवरेट म्हणटा ती गोंयचीन एक आसा, कोंकणी किचन आसा। कोंकणी किचन आमकां सामकें लागींच आसा एक्चुली। ओके, सो ह्या तुज्या फूल जर्नीन म्हणटा तशें तुका कितें चॅलेंजीस फेस करचे पडले? चॅलेंजीस एक टायम आशिल्लो की आतां जे इन्स्ट्रुमेंट्स आनी जे इक्विपमेंट्स जे अवेलेबल आसले न्ही ते एका टायमार नाशिल्ले। जेन्ना हांव इनिशियल स्टेजीर जेन्ना शिकतालो सो तेन्ना इजिली अवेलेबल, म्हणजे आज सगळे एमेझॉन हाजेर बी मेळटाले, बट पयलीं वचून आमकां म्हणजे मुंबय जावं चेन्नय वचून ते इन्स्ट्रुमेंट्स एकठांय करून इक्विपमेंट सगळे एकठांय करून हाडचे पडटाले। सो आतां इजिली अवेलेबल आसा, बट तो
टायम खूब म्हणजे असो इजिली अवेलेबल नाशिल्लो. ओके, तुजी ह्या फूल जर्नीतले खंयचो एक मेमोरेबल मुवमेंट सांगू शकता? मेमोरेबल म्हणजे हांवें खूब व्हडले व्हडले म्युझिक डायरेक्टराच्या अंडर एज अ अरेंजर आनी बॅकग्रावंड स्कोराक काम केलां. पूण मेमोरेबल म्हणटा ते हांवें नॅशनल गेम्स जाल्ले न्ही आमचे रिसंट, ताजे फूल एक्ट जेन्ना आमचे प्रायम मिनिस्टर आयिल्ले, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर गोंयान जेन्ना आयिल्ले तेन्ना जो एक्ट बसयल्लो तो सगळो हांवें बसयल्लो, ओपनिंग एक्ट. ऑलमोस्ट एक 150 आर्टिस्ट प्लस आशिल्ले आमचे. सो परिक्रमा नॉलेज टर्मिनल्साच्या अंडर हांवें तो सगळो हे बसयल्लो परफॉर्मन्स. सो तो आनी नॅशनल गेम्साचे जे एन्थम केल्ली न्ही तातूंत हांवें सगळे गोंयचे आमचे इन्स्ट्रुमेंट्स अरेंज केल्ले, म्हणजे वाजयल्ले. सो आमची 2 जाणां सिंगर्सूय आशिल्लीं गोंयची, सो तांणी ते म्हणिल्ले सॉंग. एक्चुली ते हिंदीन आसले बट एक पार्ट ताजो कोंकणीन आशिल्लो. सो आता कितलीशीच इन्स्ट्रुमेंट्स तू प्ले करता, सो हे सगळे इन्स्ट्रुमेंट कसो कितें शिकलो? हांव शिकलो बट तासो हांव आमचे एक गुरू आशिल्ले, म्हणजे ते पणजे येताले देवळान. सो तांचे कडल्यान तांकां पळोवन हांव शिकलो. तांचे कडेन म्हणजे शिकलो हांव ल्हानपणान. खूब ल्हान आसतना हांव शिकलो ते पळोवन शिकला एक्चुली. ओके, पण घरान मागीर कसो कितें रिएक्शन आसा जेन्ना तूं म्हणजे अशें दिसता न्ही की प्रोफेशन कितें तरी वेगळें आसपाक जाय आनी म्युजीक तूं एज अ पार्ट टायम कर, चडशे फॅमिलीजान तशें आसता. पण तुका फूल टायम इंटू म्युजीक वचपाक आनी इतलें ल्हानपणांतल्यान, सो कशें कितें? पयलीं पासून सपोर्ट आशिल्लो, फक्त म्हाका एक सांगिल्लें की तुजें ग्रॅज्युएशन कर आनी तूं फुडें कितें करता तें तूं कर, तुका जाय तें कर. कित्याक तांकां खबर आशिल्लें की म्हणजे म्युजिकान हें आसा, इंट्रस्ट आसा पयलीं पासून. सो म्युजिकान तुका जाय तें तूं कर म्हणून सांगिल्लें पयलीं. ओके, सो आमचे आजचे गेस्ट खरेंच खूब इन्स्पायरींग आसा कितलेशेच आमच्या पळोवप्यां खातीर. आनी म्हाका दिसता आज ताजी आमी वेगळी सायड पळयतली, ती म्हणल्यार तो आज आमच्या खातीर कुकींग करपाचो आसा. सो आज कितें करपाचो आसा तूं? व्हेजिटेबल पुलाव. व्हेजिटेबल पुलाव तुजो फेवरेट? हय एक्चुली. ओके, सो आमी पळोवया की आज आमकां सिंधुराज हे कशें शिकयता करपाक ते. सगळ्यान पयलीं आमी कांदो, मिरची, पोटॅटोज, होल स्पायसीस, मिरची, ग्रीन चिली, आमी तूप यूज करतले आनी पंचामृत बासमती रायस आनी मिक्स वेजीस. सगळ्यान पयलीं आमी घी घेवया. घी घालूया. सो आमी वेलची घालुया, सगळे होल स्पायसीस घालुया. ओके, वेलची, लवंगा, मिरयां आनी जिरे मागीर घालुया, कित्याक नाल्यार ते करपतले. सो घरा कडेन चडशे कितें प्रिपेर करपाक वता? एक पुलाव जालो, कळ्या पुलाव करता, बुर्जी म्हणजे करता मोस्टली सगळे. ते जिरे घालुया. की ग्रीन चिलीज घालुया. मिरच्यो भरपूर खाता. तुका तिखट आवडटा की तुका? म्हाका तिखट आवडटा. दालचिनी, कांदो घालुया. चड शिजोवंक दिवपाचो ना, नाल्यार मागीर तो मोव जाता. सो मिक्स वेजीस घालुया. सो फ्रेंच बीन, गाजर आनी आमी कॉलीफ्लावर घेतला. कॉलीफ्लावर युजली आजकाल वेजीस मेळटा सगळे रेडीमेड मेळटा कट केल्ले. पोटेटोज घालुया. तुम्ही बॉइल्ड यूज करू शकता और असे हरवे घेऊ शकता, प्रॉब्लेम. सो फर्स्ट टाइम खंयची डिश प्रिपेर केली याद आसा केन्ना? फर्स्ट टायम हांवें ऑब्वियसली मॅगी, पूण ती नॉर्मल प्लेन मॅगी न्ही, बट सगळे मसाले अशेच ओके हे घालून मिक्स व्हेजिटेबल मिक्स वेजीस बरी जाल्ली फर्स्ट टाइम. बरी जाल्ली. आज सद्या बरो येवपाक लागला. सो पयलीं आमी पंचामृत पिंक सॉल्ट घालून घेवया.
नॉर्मल घालता ताच्या पेक्षा डबल घालपाचें ओ. तांदळाक ओके मागीर अळणी जाता. सो अशी ऊब आयली की मागीर तांदूळ घालप. आतां आमी तांदूळ ॲड करया. पंचामृता बासमती रायस. येस म्हाका दिसता पुलाव किंवा बिर्याणी करपाक पंचामृता रायस इज द बेस्ट अँड परफेक्ट चॉयस. जितलो रायस घेतलो ताच्या डबल उदक घालपाचें. वयल्यान एक धाकण धापून एक 10 मिनटां ओके 10 मिनटां खातीर शिजोवपाक. सो आमचो पुलाव ऑलमोस्ट जाल्लो आसा. वाव सो ऑलमोस्ट जाला. सो मातसो सो बारीक करून दवरुया. ऑलमोस्ट जाला आणि एरोमा सुटला पळय दॅट इज लायक टेम्पटींग केन्ना खाता कसो जाता. सो तूं हे करपाक सारको एक्सपर्ट जाला. एक्सपर्ट जाला. Tasted. हय. ओके सो आमचे पयले सेगमेंटान आमचे गेस्टान आमकां वेजिटेबल पुलाव हांगा करून दाखयला आणि तो आमी मागीर टेस्टूय करून पळयतली. आनी आमचो आजचो गेस्ट आसा जो सुपर टॅलंटेड मल्टी टॅलंटेड असो आसा आनी ताचे टॅलंट्स आमी आनीकूय फुडें आमच्या फुडल्या सेगमेंटान पळयतली. पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येया पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. आमी पावला आतां आमच्या फुडल्या सेगमेंटान जो आसता आमचो खेळ टायम. आणि आमचे गेस्ट आमच्या बरोबर आसा आनी हांवें पयलींच सांगलां की आमचे आजचे गेस्ट जे आसा हे मल्टी टॅलंटेड सुपर टॅलंटेड आसा. आनी आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा की ते वेगवेगळे तरेचे इन्स्ट्रुमेंट्स वाजयता. पण ताच्या व्यतिरिक्त एक तांची हिडन एक टॅलंट आसा जो म्हाका आत्ताच कळ्ळा आनी तो म्हणल्यार ते वेगवेगळ्या तोंडांतल्यान आवाज काडटा. सो हांव खूब क्युरियस जालें जाणून घेवपाक तो कसो करता ते. आनी आय एम शुअर की आमचे सगळे पळोवपी आसा तांकांय उत्सुकता लागल्या आसतली. सो ते पयलीं सांग आमकां कितें तें वॉट इट इज. बर्ड्सांचो हांव जेन्ना म्हणजे नाटकांक म्युजीक करता ऑर फिल्म्सांकूय करता. बट म्हजी जर्नी स्टार्ट जाली नाटकांतल्यान. सो नाटकांक एकदां सिच्युएशन अशें जालें की आमकां ते बर्ड्साचे एक्चुली इन्स्ट्रुमेंट्स येता. म्हणजे एक तो बर्ड येता तातूंत उदक घालून तो बर्ड्सांचो एक्झॅक्ट आवाज येता. तो एक दीस कितें जालो आमचो शो आसलो ताज्या आदले दिसा तो इन्स्ट्रुमेंट फुटलो म्हजे कडल्यान. सो आनी त्या सिच्युएशनाचेर आवाज काडपाकूच जाय आसलो. म्हणजे तो बर्ड्स म्हणजे ती दोगूय जाण कॅरेक्टर्स आसता ती म्हणजे जंगलान वता. सो जंगलान तो बर्ड्सांचो आवाज जाय आसलो. सो बसला ते काडलो आनी काडून मातसो इम्प्रोवायज करून तो म्हणजे प्रॅक्टिसेक हांवें एकदां केलो. सो तो सगळ्यांक आवडलो. म्हणजे लोकांक कळना की एक्चुली ट्रॅक वाजयला काय कोण आवाज काडटा. ओके परफॉर्मन्सीसाक म्हणजे जेन्ना म्हणजे फोकाचे जेन्ना परफॉर्मन्सीस आशिल्ले. सो स्टार्टींग ओपनींग एक्टाक जेन्ना फ्लूट वाजता फ्लुटाच्या वांगडा तो बर्ड्सांचो आवाज म्हणजे लायव्ह हांवें तोंडांतल्यान काडला. आनी पोलीस अवॉर्ड सुद्दां रिसंट स्वाभिमान बी जाता न्ही ताका एक आमी परफॉर्मन्स असो केल्लो की सगळे इन्स्ट्रुमेंट तोंडान काडलेले आमी. फक्त एकूच गिटार घेवन आमी 2023 आमी केल्लो तो परफॉर्म. ओके स्वाभिमान. सो म्हाका दिसता आमचे सगळे पळोवपी रावल्या आतां हो तुजो टॅलंट पळोवपा खातीर. येस. सो पयलीं तुमकां बर्ड्स दाखया. सिंगल बर्ड. असो. सुपर्ब. थँक्यू. आणि कसले हे करता. ना बर्ड्स आनी वेगवेगळे डिपेंड्स म्हणजे
वॉयस म्हणजे डबिंग्स करता, फिल्मांकूय डब करता, वेगवेगळ्या कॅरेक्टर्सांक आवाज दिता, म्हणजे सूट जाता त्या कॅरेक्टर्सांक आवाज दिता. सो तशें डबिंग करता वेगवेगळें. ओके, खरेंच सुपर टॅलेंटेड म्हणल्यार आतां आनी म्हाका दिसता ही इज रियली ब्लेस्ड आनी वी आर ब्लेस्ड टू हॅव यू हियर. आनी आमचो खेळ टायम आसता, आमी आमचे ज्या हांगासर गेस्ट येता तांकां आमी कितें ना कितें परफॉर्म करपाक लायता, नाल्यार तांच्या खातीर एक गेम आसता. आनी तूं इतले इन्स्ट्रुमेंटान सारको स्पेशलायज्ड आसा, सो आज आमच्या पळोवप्यां खातीर तूं एक इन्स्ट्रुमेंट वाजय. खंयचो वाजयतलो? दिमडी हाडल्या हांवें. सो कितें म्हणटा? दिमडी दिमडी तिमडी. हाका महाराष्ट्रान दिमडी म्हणटा आनी सावथाक हाजी न्ही स्कीन वेगळी आसता. सो स्कीन ताजी आमची घुमटाक जी गारीचे असतात ते सावथाक आसता, ताका थंय कंजिरा म्हणटात आनी महाराष्ट्रान हाका दिमडी म्हणटात. सो ताजे मॉड्युलेशनाचेर तो सगळो हें आसा. वाव, सुपर्ब सुपर्ब. हे तूं कोणा कडल्यान शिकलो? हे म्हाज्या हांव शिकलो आनी शिकला? हय म्हणजे पुण्यांक जेन्ना रेकॉर्डिंग्स बी आसताले न्ही ते तांचे पळोवन पळोवन शिकला. आनी दीस इज व्हेरी फेमस इन्स्ट्रुमेंट इन महाराष्ट्रा. सो फोकाक यूज जाता. सो हांवें फोकान खूब एक्सप्लोर केला, म्हणजे लायक सावथाचो फोक आसूं जावं महाराष्ट्रीयन फोक आसूं, खंयचोय फोक आसूं, कर्नाटका फोक आसूं, तातूंत खूब हांवें एक्सप्लोर केला आनी ती वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट शिकला. म्हणजे शिकला अशें म्हणपाक शकना, बट ते पळोवन पळोवन येता म्हाका. खरेंच खूप सुंदर आणि सुपर्ब. पण म्हाका सांग, तूं आतां जे तूं वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स वाजयता, तूं ह्या फिल्डान आसा, पण आतां कितलो स्कोप तुका दिसता की गोंयान म्युझिकाक आसा? कसो गोंयान भरपूर स्कोप आसा. गोंयान खूब टॅलंटेड लोक आसा जे गोंयान ना, बट गोंयान भायर रावन म्हणजे गोंयचें नांव वयर काडटा. म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल मुंबय तुमी खंयच्या स्टुडियोन आसा, ते सावंड इंजिनियर्स जावं म्युजीक प्रोड्युसर्स आमचे गोंयचे खूब जेन्ना वता तेन्ना मेळटा तेन्ना कळटा की आं बाबा आमचे गोंयचे थंय आसा. बट तसो हांगा गोंयान स्कोप ना, बट स्लोली जातलो तो. सो इंडस्ट्री आमची बिल्ड जाता, कित्याक एक टायम असो आसलो की इफीक फिल्म्स आमची गोंयची कांयच नासताली, एक नाल्यार दोन अशी. बट आतां एवरी इयर 30-35 शॉर्ट फिल्म्स आमची इफीक येता, तातूंतली 10-15 सिलेक्ट जाता. सो म्हणजे तो हे येवपाक लागला गोंयान. सो तूं कोंकणी मुविजांक तूं कोंकणी, हय, कन्नडा, मराठी, साऊथ इंडियन, साऊथ प्लस थिएटर. थिएटर. सो आमचे आजचे गेस्ट खरेंच म्हाका दिसता इतलो सुपर टॅलंटेड आसा आनी इतले बरे भशेन आमकां ताणें आजचो हो परफॉर्मन्स दाखयला. सो रिक्वेस्ट करता ग्रीन पार्कचे ओनर अभिजीत वाळके हांणी आमच्या आजच्या गेस्टाक तांचो फूड वावचर दिवचो. थँक्यू. फॉर विनिंग दिस प्राइज आनी तुमचे सगळे कला आमकां पळोवपाक मेळ्ळी, कोंकणीची आनी बाकीची सुद्दां. तुमकांय थँक्यू. 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 खेळ टायम या सेगमेंटा उपरांत वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातल्या फुडल्या सेगमेंटाचो, जो आसता आमचो तडका विथ शेफ. आनी ग्रीन पार्क हॉटेलचे शेफ आज आमच्या गेस्टा खातीर कितें प्रिपेर करता पळोवया. वचूया आमच्या फुडल्या सेगमेंटात. तड़का विद शेफ हे सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा ग्रीन पार्क होटल शेफ राजेश. राजेश, आपका स्वागत है. कहाँ से हो? उड़ीसा से हूँ. उड़ीसा से. तो आज क्या बनाने वाले हो? आज प्रॉन्स चटपटा. प्रॉन्स चटपटा. ओके, सो आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्ट खातीर राजेश प्रिपेयर करपाचे आसा प्रॉन्स चटपटा. सो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगते हैं इसको? बारीक कांदा और टमाटर बारीक और नमक और शक्कर, हल्दी, चिल्ली पाउडर, धनिया और तेल, नींबू, चिल्ली पेस्ट, अदरक पेस्ट, पतनुत है. और ये क्या है? ये इमली का रस है. ओके, और कड़ी पत्ता. कड़ी पत्ता. ओके, सो इंग्रेडिएंट्स हमका सांगले किती लागतात ते आता हम स्टार्ट करिए. अभी करेंगे स्टार्ट. सबसे पहले तेल. सबसे पहले तेल है. तो तेल हमें यूज़ करता है पंचामृता सेफ फ्लावर ऑयल. प्रॉन्स डालने हैं और प्रॉन्स को अपने हल्दी लगा के रखते हैं. हल्दी नमक मैरिनेट करके रखा है, इसे डालना है.
इसको पहले फ्राई करके लेना है प्रॉन्स। हाँ, फ्राई करके लेने का, पलटी करने का। ओके। तो जैसे हम प्रॉन्स चटपटा बनाते हैं, तो चिकन चटपटा भी बना सकते हो क्या? बना सकते बना हैं। सकते हैं। अभी निकालने का हो गया। हाँ, स्लाइड गोल्डन ब्राउन तक बनाना हाँ, है। स्लाइड गोल्डन का। तो एक पोर्शन का आप बना रहे होंगे। हाँ, हो गया। और थोड़ा ऑयल डालने का, नॉर्मल 1 चम्मच। आणि कड़ी पत्ता डालने, कांदा डालने का, और थोड़ा टमाटर 2 चम्मच डालने का, अदरक पेस्ट डालने का, थोड़ा स्लो करना है गैस। चिल्ली पेस्ट डालने का 1 चम्मच 2 चम्मच डालने का। हाँ, कश्मीरी। ये अपना इमली का रस पानी। खाली इमली है ना उसमें? हाँ, इमली का 4 चम्मच डालना। प्रॉन्स चटपटा, सो चटपटाचा पाक इमली घातल्या ना। थोड़ा चिल्ली पाउडर 2 चम्मच। तो पंचामृताची चिली पावडर, पंचामृताची हल्दी पावडर आम्ही घालता हांगासर। आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। पिंक सॉल्ट 1 आधा चम्मच, शक्कर 2 चम्मच, थोड़ा सा पानी डालें, नींबू और धनिया पत्ता डालने का। ग्रेवी अभी ये रेडी है। हाँ, और थोड़ा पकाने का तो रेडी हो गया। प्रॉन्स डालने का, फ्राई प्रॉन्स है। फ्राई प्रॉन्स डालने का ऊपर से। हो गया, अभी हो गया ये? हो गया, रेडी हो गया। ओके। अगर मतलब अगर किसी को ग्रेवी ज़्यादा नहीं चाहिए तो और भी ये कर सकते हो ना? हाँ, कर सकते हो। ओके। सो आमच्या हांगासर प्रॉन्स चटपटा रेडी आसा। राजेश सिंग हांणी आमकां इतलें सोंपे तरेन हें करून दाखयलें, ताका लागून थँक्यू सो मच, थँक्यू वेरी मच। आमचो तडका विथ शेफ हे सेगमेंट आमच्या हांगाच सोंपता। फुडल्या सेगमेंटान वचचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3। आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। Hotel Green Park. We have lobby area for the guests to relax. AC multi-cuisine restaurant with bar famous for its kebabs and Goan delicacies. AC deluxe and super deluxe rooms for stay. The right place for celebration for parties and events like engagement, weddings, birthday parties, corporate events with open air lush green lawns and AC banquet hall. Enjoy with swimming pool facility. Hotel Green Park, Giri, Mapsa, Goa.
विसवा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आनी आमी आतां आसा आमच्या शेवटच्या सेगमेंटान आस्वाद घेवपाक आमच्या आजच्या दोनूय डिशीसांचो आनी आतां आमकां जॉइन जाल्या ग्रीन पार्क हॉटेलचे ओनर अभिजीत वाळके तशेंच आमचे आजचे गेस्ट तांची आई हांगा जॉइन जाल्ली आसा आमकां सो तुमकां येवकार ओके सो आतां आमकां मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट करपाक जाय तो म्हणल्यार आमकां आजचे दोनूय डिशीज हे टेस्ट करून पळोवपाक जाय सो सगळ्यांक पयलीं आमी चटपटा प्रॉन्स टेस्ट करुया सो प्लीज यू डू द ऑनर्स सो प्रॉन चटपटा आनी आजचो आमचो सेलिब्रिटी गेस्टान केल्लो आजचो डिश वेज पुलाव आमच्या प्लेटीचेर आसा आनी सिंधुराज पयलीं तूं टेस्ट करून सांग की चटपटा प्रॉन्स कशें जाला तूं सारको ऑनस्ट रिव्यू दिवपाचो कित्याक एवरी टायम हांगासर आमी जेन्ना येता एका पेक्षा एक डिलिशियस डिशीज हांगा करता करेक्ट जाय तसोच जाला स्पायसी चटपटा परफेक्ट सो तुका स्पायसी आवडटा हय स्पायसी म्हणजे थोडो गोंयचोय फ्लेवर आसा भितर सो परफेक्ट टेस्ट आनी खरेंच चटपटा फ्लेवर तूं केन्ना आयलो हांगासर हय खूब पावला पयलीं पावलो हांव म्हणजे रिसेप्शनाक असो हाका पावल्लो हांव आनी आजची आमची सेलिब्रिटी डीश पुलाव आतां तुवें आमचो गेस्ट जे आसा ते कितले टॅलंटेड तुवें पळयलां आतां तुवें कुकींग स्किल्स पळय आनी सांग तूं ताका रेटिंग्स दी म्हणजे खरोखरच खावच्या आदीच तो जो वास सुगंध जो म्हणटा तो गेला तोंडान आनी मागीर टेस्ट जी लागल्या ती अफलातून आसा आनी तुमी करतना सुद्दां तेजो वास आमी घेतला आनी टेस्ट तेज्या वरसूनच कळटा की कशें आसलें तें आनी तुमी एज इट इज मल्टी टॅलंटेड म्युजीक डायरेक्टर तुमी मिमिक्री करता आवाज मेन म्हणजे डिफिकल्ट जो पक्ष्यांचो आवाज काडपाक तो आनी आतां हे तुमचे हाताची कला ती आमकां दिसून येता सो व्हेरी नायस अँड तुमची आई सुद्दां तुमची खूब स्तुती करता म्हाका तुमी वयर कुकींग करतले आमी बॅक्स बिहायंड द सीन आसले बट तिने जितली म्हाका स्टोरी सांगिल्ली तुमी हाफ सुद्दां हांगासर वयर सांगूंक ना सो शी इज रियली अ गूड मदर अँड गूड होस्ट थँक्यू खरेंच पुलाव अमेझींग आनी म्हाका दिसता हो टॅलंट हो आई कडल्यान कुकींग टॅलंट तर आई कडल्यान खरेंच जशें अभिजितान आतां सांगलां की अफलातून टेस्ट खरेंच अफलातून टेस्ट आसा पण म्हाका दिसता आज सिंधुराज ज्या पोजिशनचेर आसा जे आज सक्सेस ताणें अचीव केला हेजो श्रेय तुमकां वता कित्याक खुबदां आमी पॅरंट्स आसा ती फक्त भुरग्यांक नाका हें नाका तें नाका तुमी अभ्यासाचेर फोकस कर म्हणटा पण तुमी तेच्या बरोबरूच ताची म्युजिकूय तुमी इतलीच एनकरेज केली सो तुमकां आज कशें दिसता हें सगळें पळोवन हेजो सक्सेस एकदम बरें दिसलें म्हाका आज हांगा येवनूय बरें दिसलें आनी ताजें हें पळोवनूय खूब म्हाका आनंद जाता प्रावड मदर व्हेरी नायस आनी सच्चे भशेन आमी हे सगळे काबार करपाचे आसा आनी खरेंच परत एक फावटी सांगता पुलाव इज लायक टू गूड थँक्यू ऑनेस्टली सांगता आनी चटपटा प्रॉन्स आमकां हांगा येवन संवय जाल्या की जे डिशीज आमच्या प्लेटीर येता ते खरेंच अफलातून आसता व्हेरी नायस सो आमी हे सगळे टेस्ट करतलीच आमी सगळे सोंपयतलीच पण आज आमचे गेस्ट मुद्दम वेळ काडले आनी हांगासर आयले आनी तांचो टॅलंट आज आमी पळयलो आनी आज सगळ्यांनीच पळयला आसतलो खरेंच सुपर टॅलंटेड आमी म्हणटात की जे माणका मोतया गोंयान आसा कलाकारांच्या रुपान ती तातूंतलेच एक हे माणिक मोती म्हणून येता जेम्स ऑफ गोवा खरेंच हॅट्स ऑफ टू यू थँक्यू सो मच आनी आमचे गेस्ट आज मुद्दम वेळ काडून आयले ताका लागून रिक्वेस्ट करता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा ताणें आमच्या आजच्या गेस्टाक पंचामृता हॅम्पर दिवचो थँक्यू सो आजचो भाग सोंपोवचे पयलीं रिक्वेस्ट करता आमचे आजचे गेस्ट आनी सगळ्या पळोवप्यां खातीर एक मॅसेज दिवचो एकूच सांगपाक सोदता की गोंयान टॅलंट खूब आसा बट रायट टायमार रायट प्लेसीर म्हणजे जेन्ना तुमकां कळपाक लागता की बाबा आपूण हेच करतलो तेच करतलो जाल्यार तुमी तें मनाक येता तेच करपाक जाय जाल्यारच तुमी आज खंय वचून तुमी एका लेवलाचेर पावपाक शकता सो केन्नाच कसलोय टॅलंट आसूं तो म्युजीक आसूं खंयच्याय फिल्डान आसूं सो मनाक जाय तेच करपाचें जाल्यार
सगळें सारकें जाता. नायस, थँक्यू सो मच. आपल्या मनाप्रमाणे मनाचें आयकून फुडें सरपाचें हेच मॅसेज घेवन होच मॅसेज घेवन आजचो भाग आमी हांगाच सोंपयता. परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा ग्रीन पार्क हॉटेलचे ओनर अभिजीत वाळके हेंकां थँक्यू सो मच. तशेंच आमचे आजचे गेस्ट आनी तांची आई वेळान वेळ काडलो आनी हांगासर आयलो आनी आजचे गेस्टान आमकां इतलो सुपर पुलाव हांगा करून दाखयला ताका लागून खरेंच मना काळजांतल्यान तुका देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. फुडल्या भागान मेळुया अशाच एका सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर, तांची इन्स्पायरींग स्टोरी आयकुया, तांची फुडी सायड पळोवया. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं.